आयज 2 मार्च म्हणून आयज आमचे नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांची जयंती आसा। त्या निमतान आमी आयज स्वच्छता अभियान राबयला। हे पूर्ण इंडियेन राबयल्लें आसा आनी तेजो छोटोसो भाग म्हटल्यार हांगा गोंयान आमी घेतला, पणजेन सिटीन। आयज आमी स्वच्छता अभियान 8 सुमार सुरू केला आनी आमचे जवळ जवळ 100-150 लोक तितून भाग घेतलेलो आसा। आमी 8 सुरू जाल्ले आयज आनी रस्त्यार जो कचरो कितें प्लास्टीक बॉटली काची कितें आसा मेळटा ते सगळे एकठांय करपाचे आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा। तसोच हांगा योग सेतू कांपाल हो 2 किलोमिटराचो एक हे आसा, सो खूब लोक गोंयटा हांगा। थंयसर आमी एक आतां सकाळच्यान चालू केले ते आमकां अश्यो प्लास्टीक बॉटली खूब तितून रॅपर्स आनी ते कागदां आनी ती प्लास्टीक कवच्यो हे सगळे आमी आतां एकठांय करून तेजो एक मोजमाप केल्लो आसा आनी तो आमी मागीर नोंदणी ती आमी दितली। दिवंक सोदता की अशें आमी एक ड्रायव्ह केली, एक दीस ड्रायव्ह केली अशें जायना। सद्दां आपल्या सदांच्या हितून आतां कोण हांगा वॉकिंगाक येता तेणी आपूण स्वता आमकां तरी पळोवन ते कचरो एकठांय करता म्हणून ते हांगा सगळीं डस्टबिनां आसा तितून एक एक करून घालपाचें एक्चुअली। पूण अशें लोकांचें जायना ते, म्हणून आमी आतां एक मेसेज धाडूंक सोदता लोकांक की योग सेतू आसा व्हडलो, ती सदांच वॉकिंग येवपाचे लोक रनिंग करता, कोण सायकल चलयता, तांकां मातशें स्वच्छ दिसपाक जाय आनी दिसपाक आसपाकूय जाय, स्वच्छ गोवा जावपाक जाय।